नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार। हांव गौरीश प्रभामणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। लोकसंस्कृताय तिगून दवरपाक ही तरणाट्यांची जापसालदारकी, म्हणटात 70चे लोककलाकार। गोंयांत आयज फाल्यां पडूये उटंगाराचो पावस। हवामान खात्यान उक्तायलो अदमास। भाजपाच्या कर्नाटक भूमिकेची लोकसभा वेंचणूक दितले जाप। सेव म्हादय सेव गोवाची भाजपाक शिटकावणी। म्हादय बचाव आंदोलनाचो भाग म्हणून पणजे काडटले रॅली, सांगता हृदयनाथ शिरोडकार। नुस्तेमारी खातें बेगीनूच जातले ऑनलायन, मंत्री निळकंठ हळर्णकाराची म्हायती। आनी राजस्थानात कोसळ्ळे MiG-21 फायटर जेट, 2 बायलांक जाग्यारूच आयलें मरण। गोंयांत सध्या लग्नाचो सीझन चालू आसा। वचत थंय लग्नाचे मंडप घातिल्ले दिश्टी पडटात। गांवगिरे वाठारांत लग्ना वेळार ओवी गावपाची एक आगळी वेगळी परंपरा पळोवपाक मेळटा। दिवो लायत सावन लग्न जाय मेरेन वेगवेगळ्यो वोवयो गावपाची परंपरा पयलींच्यान चलत आयल्या। लग्ना वेळार हळदी दिसा घाणो भरप, दिवो लावप, तांदूळ दळप ह्या सगळ्यां खातीर गांवांतली जाणटी बायलां एकठांय येवन गितां म्हणटात। खुबशा गितांनी आमचे समृद्ध लोकसंस्कृतायेची झलक दिसून येता। जाणटी बायलां जेन्ना गांवांत कोणाच्याय लग्न कार्याक वतालीं तेन्ना तांच्या वांगडा आमीय वतालीं। ती लग्न गितां गायतालीं तांचें आयकून आमीय गावपाक लागलीं। तांचे कडल्यान आयकून आमीय शिकलीं, अशें धावे 70ची लोककलाकार यशोदी कुडचिरकर आनी सुमोती वेळुस्कर सांगता। आमची जाणटी म्हणा न्हू, ते आमी आयका आनी तशें आमी म्हणा, मागीर आमकां येवं लागले। तशीच फुगडी, जाणटी फुगडी घालूंक येयली का आमी बी घाली फुगडी आनी तशेंच आमी लक्षान दवरी आमच्या, आनी तशेंच मागीर आमी म्हणा। दुसरे लग्नाची गितां, न्हवरो भितूर व्हंकले घालतना तो एक आयकला, थोडे आयकल्या आनी ते आमी म्हणा। ते दळटाना म्हणा, दाती मांडणी मेगे ते म्हणा। आजून मेरेन आमकां मातशें येता। दिवो लाय तो येता सादारण। आतां मातशें चुकोंक जाता, आतां लोक म्हणना। कितली वर्सां जाली तुमी आतां ही परंपरा जपला? आतां जाली म्हाका 72 वर्सां जाली। आतां नवीन पिळगी आसा न्हू, ताका तुमी कितें सांगूं शकता? ही आतां परंपरा फुडें चलोवपा खातीर तुमचो कितें संदेश आसा? आमचो संदेश असो आसा की भुरग्यांनी आमच्या फाटल्यान म्हणचें ही गितां, अशी आमच्या परंपरा चालू दवरची। शिकले आमी पयलीं लगीन कोणाचें जाता थंय वयता न्ही, आनी मागीर ती आयकून आमी शिकल्या। आतां कितली वर्सां जाली तुमी अशी लग्न गितां म्हणटा? जालें आतां 10-15 वर्सां। शिकले लोकांचें आयकून शिकलें। ती पयलींची लोक म्हणा न्हू, ते आयकून शिकलें। लोकगितांचें संवर्धन जावपाक जाय जाल्यार जाणटे पिळगे कडल्यान तरणाटे पिळगे मेरेन लग्ना गितां, सोकारती, जत आनी हेर लोकगितां पावपाक जाय। तशेंच आतां भुरग्यांनी स्वता फुडें सरून ही गितां शिकून ती बरोवन दवरपाक जाय, अशें नकुळ वेळुस्कर सांगता। हांगासर एक अशें हें आसा की आमची लोककला, परंपरा, लोकसाहित्य आनी लोकगितां, ही लोकगितां आमची 70तली संवर्धन जर जावंक जाय जाल्यार ती आमच्या जाणट्यां कडसून आमच्या भुरग्यां कडेन येवपाची अत्यंत गरज आसा।
कारण एकदां जर जाणटी हे सगळे आमकां सांगून आसतना जर खंय कितें जालें जाल्यार आमी जी लग्न गितां गाता, सकाराती गाता, जती गाता, अश्यो ज्यो परंपरा आसा, लोककला, लोकवेद आसा, हो लोकवेद संवर्धन जावपाची अत्यंत आवश्यकता आसा. आनी हें करपा खातीर आमच्या तरण्या भुरग्यांनी फुडें सरून आमची जी लग्न गितां आसा, होव्यो आसा, परत पाळण्यात घालता ती गितां आसा, मागीर धालो आसा किंवा फुगडी आसा, ही जी लोककला आसा, लोकवेद हो जो आसा, हो आमचो पुरातन लोकवेद आसा, हो तरणाट्यांनी आपल्या हातीन घेवचो अशें म्हाका दिसता. गोंयची समृद्ध लोकसंस्कृताय तिगून उरल्या ती गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत. धालो मांडा सावन शिगमो, रणमाले आनी लग्न कार्यान लेगीत गोंयच्या लोकसंस्कृतायेची झलक दिसून येता. गोंयच्या लोकजिणेचेर उजवाड घालपी ह्या लोकगितांच्या संवर्धना खातीर सरकारी पावंड्याचेर उपाय येवजण करप खूब गरजेचें जावन आसा. सत्री तालुक्यात सध्या लग्नाचो सिजन मोठ्या प्रमाणात चालू आसा. गांवागांवांनी वाळपय शहरांत मोठ्या प्रमाणात लग्न जात आसा. ह्या लग्नाचे खास वैशिश्ट्य म्हटल्यार आदल्या दिसा जी हळद केली वयता त्या हळदीक लग्न गितां म्हणपाची एक परंपरा जावन आसा. पूर्वापार आपल्या जाणट्या महिलांनी ही लग्न गितां म्हणपाची प्रथा एक जतन करून दवरली आसा. हळदीच्या दिसा ही बायलां ज्या घरान लग्न आसा त्या घरान एकत्र जमोन थंयसर दिवो लावपाचो तेंची प्रथा आसता. थंयसर गितां म्हणपाची, तांदूळ दळपाची एक प्रथा आसता, थंयसर एक गितां म्हणपाची, अशे जाणटेली बायलां आसा ही लग्न गितां म्हणटा. तशेंच गांवगिऱ्या वाठारांनी फुगडी ही एक लोककला परंपरा ह्या जाणटेल्या बायलांनी जतन केला. ही सगळी परंपरा आसा ती येणाऱ्या काळान टिकोवपा खातीर आतां आजच्या न्यू जनरेशन, नवीन पिढीन पुढाकार घेवन जी लग्न गितां आसा किंवा फुगडी, धालो हेंचो सगळो अभ्यास करून तेचेर प्रशिक्षण घेवन आपली लोकसंस्कृती जतन करपा खातीर पुढाकार घेवपाक जाय अशें जाणट्या महिलांचें म्हणणें आसा. वाळपयच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर पद्माकर केळकर. सध्या गरमी खूबच वाडला गोंयांत. सध्या सोंसून असो इतली गरमी सध्या अणभवपाक मेळटा ही आनी तुमकां वेगळी सांगपाची गरज ना. आतां सध्या जर तुमी भायर पळयत जाल्यार दमट हवामान जालां, म्हणजे पावस पडूं येता अशें वातावरण सध्या भायर निर्माण जालां. कित्याक की गोंयांत आयज आनी फाल्यां उटंगराचो पावस झडटलो असो अदमास आसा. हवामान खात्यान गोंया खातीर आयज आनी फाल्यां येल्लो अलर्ट जारी केला. दोनूय दीस नेटाचो वारो व्हांवतलो. वाऱ्याचो वेग जो आसा तो 30 ते 40 किलोमीटर आसतलो. बंगालच्या दर्यांत वादळाची स्थिती निर्माण जाल्या, ताका लागून गोंयांतूय पावसाची शक्यताय आशिल्ल्याचें हवामान खात्यान म्हटलां. गोंया मुखार म्हादय वचपाची हावळ आसतना आनी कर्नाटकाक प्रचार सभेक कळसा भंडोळा प्रकल्प वेंचणुकेच्या उपरांत पुराय करतले ह्या विधाना उपरांत लेगीत गोंयचो मुखेलमंत्री कर्नाटकांत प्रचाराक वयता कसो असो प्रश्न विचारीत सेव म्हादय सेव गोवाच्या वांगड्यांनी मुखेलमंत्र्याचो निशेध केला. सांखळे आनी फोंड्या नगरपालिका वेंचणुकेत भाजपा पुरस्कृत पॅनलांक जैत मेळ्ळें म्हणून मुखेलमंत्र्यान धादोशी जावचें न्हय. ह्या सगळ्या गजालींचे भाजपाक गोंयांत पानवळ मेळटलेच अशें सेव म्हादय सेव गोवाच्या वांगड्यांनी ह्या वेळार म्हटलें. आमी तुमचे म्हऱ्या आयल्या तितल्या खातीर की कोंकणी एक म्हणणी आसा, नागशी म्हऱ्या कडेन नाक ना आनी काल उलयिल्ले आज ना. आनी आमचे जे गोंयचे जे नागशी म्हरे आहात जांकां कसलीच लज ना, तांणी आपलो स्वाभिमान घाटार पावणेर काडला. तांणी आपलें स्वत्व बीजेपी कडेन घाणा दवरला अशे आमचे मुख्यमंत्री आतां बेळगांवच्या दौऱ्याचेर आसात. आनी ज्या अमित शहान आमकां नाडप्यान गेली, ज्या अमित शाह प्रिन्सिपल कॉन्स्पिरेटर टू सेंड म्हादय टू कर्नाटका, त्या अमित शहा बरोबर हो थंय आतां प्रचाराच्या रणधुमाळेक आमचो मुख्यमंत्री आसा. आनी हांव फक्त मुख्यमंत्र्याक टार्गेट करना, ह्या खेपे बीजेपीचे जे जे कोण खासदार, आमदार, प्रभारी, कार्यकर्ते, ऑफिस बेअरर्स गेला पळय, तांकां हांव सगळ्या म्हणटा की तुमकां गोंयच्या बद्दल मात सुद्दां चाड ना, गोंयच्या भवितव्या बद्दल तुमकां मात सुद्दां पर्वा ना. आनी तुमी
पार्टी मुखार तुमकां गोंय एक शिल्लक, तुमकां पार्टी व्हडली देन गोंय, तुमकां पार्टी व्हडली देन गोंयचे लोक. त्या गोंयची मुखार एदी व्हडली हावळ आसतना म्हादय जर आमची जर गेली जर जायत जाल्यार गोंयचे मुखार जे प्रश्न उबे जातले ते सगळे चित्र सगळे गोंयकारांक खबर आसा. उदकाक तडप तडप ते मर जायंगे गोंयकार अशी परिस्थिती आसतना आणि कर्नाटका बीजेपी सरकारान डायरेक्टली सांगिल्ले आसतना की आमी कळसा बांदोरा बाकीचे मागीर हे सगळे नाला बांदतले, बंधारे घालतले, डॅम बांदतले म्हण, तरी आसतना तांकां वॉर्न करून सुद्धा तांकां शिटकावणी दिवन सुद्धा हे जे बीजेपीचे सेंट्रल लिडरशिपीचे लांगुलचालन करपी लोक जे आसात बीजेपी मदीं और आदेशावर हुकूम काम करपी हे गुलाम जे आसात, हे जे बीजेपीचे कर्नाटका भितर गेला पळय ताचो आमी एकमुखान निशेध करतात आणि हेजे पानवळ तांकां गोंया मेळटलेच. तुका दिसत की एक दोन साखळ्यांनी फोंडा म्युनिसिपालिटी पडली म्हळ्यार एक कापडान बायल म्हातारी जायना, खूब टायम लागता. तांकां ह्याची देही याची डोळा पळोवपाक मेळटले की गोंयकाराचो राग कितें हा म्हणटो. म्हादय वाचोवंक ना जाल्यार थंय आशिल्ल्या टायगर रिझर्वाचेर परिणाम जावं येतात आनी त्या शिवाय सैमाचो व्हडा प्रमाणात इबाड जातलो अशें मत सेव म्हादय सेव गोवा फ्रंटाचे वांगडी हृदयनाथ शिरोडकरान व्यक्त केलां. म्हादय संरक्षणा खातीर 20 मेक पणजे मिरामार सावन सांता मोनिका मेरेन ह्युमन चेन रॅली अशा आगळ्या वेगळ्या पद्दतीचें आंदोलन करपाचो निर्णय गोवा हेरिटेज एक्शन ग्रुप आणि सेव म्हादय सेव गोवा ह्या फ्रंट संघटनांनी केला. हाका राजकीय तशेंच बिगर सरकारी संघटनांनी तशेंच जागृत गोंयकारांनी तेंको दिवचो अशी मागणी शिरोडकरान केल्या. 20 तारखेक पणजे एक ह्युमन चेन करपाचो प्लॅन केल्लो आसा. एक असो इव्हेंट जितून मॅक्झिमम लोक जे आसा त्या ह्युमन चेनी पार्टिसिपेट करतले आनी म्हादयच्या रक्षणा खातीर एक प्रेयर करतले. बेजिकली हे करपाचें कारण म्हटल्यार एक अवेरनेस लोकां पर्यंत परत एकदां पावप आनी लोक म्हादय वाचोवपाक लागून मोठे संख्येन भायर सरतात. जशें 16 तारखेचो आमचो कार्यक्रम जाल्लो आनी लोक स्पॉन्टेनियसली येयले तशेंच हाका लोकांनी पार्टिसिपेट करचें. सगळे पॉलिटिकल पार्टीज NGOज जे कोणाक म्हादयचेर प्रेम आसा ते सगळे 16 तारखेक आयिल्ले आनी त्याच लोकांक परत एकदा अपील करता की सगळ्यांनी त्या प्रोग्रामाक येवचें. 20 तारखेक 4 सुमार कार्यक्रम पणजेन सुरू जातलो. 4 ते 6 पर्यंत कार्यक्रम आसतलो. त्या कार्यक्रमात खुबशे टप्पे आसात ते तुमकां प्रेस कॉन्फरन्स सांगला. पण परत एकदा हांव सगळ्या गोंयकारांक अपील करता की ह्या ह्युमन चेन जी 20 तारखेक जातली 4 सुमार पणजेन त्या एका सगळ्या गोंयकारांनी पार्टिसिपेट करचें. एज अ सेव म्हादय सेव गोवा फ्रंट आमचें अशें मत आसा की टायगर रिझर्व इज जस्ट अ पार्ट ऑफ म्हादय. म्हादय इज अ लार्जर पिक्चर, टायगर रिझर्व इज अ स्मॉलर पिक्चर. तें कशें बॅलन्स जातलें तें आमकां पळोवंक जाय. कारण आमचो गायड जो आसा राजन केरकर सर ते हेजेर आन्सर करेक्ट करूंक शकता सर. ना, इट कॅनॉट बी अ सोल्युशन, इट कॅनॉट बी द ओनली सोल्युशन. द सोल्युशन हांगा आसा न्ही, तेंच्यांनी सांगलें बर्ड वॉच आसा. कारण वन ऑफ द सोल्युशन बर्ड वॉच आसा. मागीर ते एक्वेटीक लायफाचेर स्टडी आसा. मेनी थिंग्स आर दॅट रिलेटेड टू म्हादय. त्या मेनी थिंग्सान एक टायगर आसा. सो लोकांनी लक्षात घेवंक जाय की ह्यो सगळ्यो गोश्टी खबर आसूंक जाय लोकांक की म्हादय इफेक्ट जर जाता जाल्यार कसो म्हादय इफेक्ट जाता. थंयच्या आमच्या सादे जर गांवठी भाशेन जर म्हटल्यार आमचे तिसऱ्यो आसतल्यो, आमचे खुबे आसतले, हांचेर इफेक्ट जाता न्ही. सो हे सगळे विशय जे आसा पळय तेज्या बरोबर टायगर इज वन ऑफ द इशू अशें आमकां दिसता. नुस्तेमारी खातें बेगीनूच सगळ्या प्रकारच्यो येवजण्यो ज्यो आसात आनी सेवांची म्हायती लेगीत ऑनलायन दितली अशी म्हायती नुस्तेमारी खात्याचो मंत्री निळकंठ हळर्णकरान दिल्या. ह्या खातीर नुस्तेकारांनी आपले सगळे दस्तावेज एका म्हयन्या भितर ऑनलायन अपलोड करपाचें आव्हानूय मंत्र्यान केलां. रजिस्ट्रेशन आसलें जावं कितें डॉक्युमेंट इन्विटेशन दिवप करप आनी VRC बीन लायटीच्यो आहा ह्यो आमी ह्या सिजनाक सगळ्यो ऑनलायन तेंच्यांनी एप्लिकेशन घरा बसून करप. जे आदी पासून ते हार्ड कॉपी घेवन ऑफिसान घेवन व्हरताले करून ते आतां फुडें आसचेना, तेंच्यांनी डायरेक्ट ऑनलायन करून दिले. त्याच बरोबर ज्यो आदी हाली आमी दिल्ल्यो त्यो कंटिन्यू ट्रेडिशनल फिशरमॅन ते पुर्तुगेज टायमा पासून आसले आनी गेल्या 3 वर्सां टॅक्निकल रिजना खातीर कॅप्टन कोर्साचे आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट तांकां ते लायसन्स रजिस्टर करून दिनासले. एक फावट तांकां आतां गॅजेटार घालून तांकां एप्लिकेशन करूंक जायना. जेंच्यो आसल्यो तेंच्यांनी परत रजिस्टर करपाचें. प्रेस कॉन्फरन्साक माध्यम इतकोच आसलो की खंय तरी तांकां लेटर घातलें आनी ते रजिस्टर करा अशें सांगना. तेंचो गैरसमज जाला ते आमी कोणाक तरी दुसऱ्यांक दिताले.
तांकां आमी सांगूंक सोदता ह्या तुमच्या माध्यमान की त्यो हाली ते फिलिंग स्टिक्स आसा ते तांकांच दितले. फक्त मदीं गॅप पडून तेंच्यांनी रजिस्टर करूंक नासली तेंच्यांनी ते रजिस्टर करता आनी तेंच्या मनान जो गैरसमज जालो जो कोणी सांगता की ते तुमच्या कडल्यान दुसऱ्यांक दिता त्यो ना. सगळे गव्हर्मेंट तें करून बसून तांकांच दितले ज्यो रजिस्टर 3 वर्सां जावना आनी ते 3 वर्सां जावना 3 वर्सां आत्तां करतले ते रजिस्टर. सो टॅक्निकल प्रॉब्लम तर तेंचेच आनी तेंचे ग्रॅज्युएशन तांकां जातलें. केन्ना पण जातलें ना नाही तांकां आतां दिला टायम न्हू तेंच्यानी एका म्हयन्यान करप एका म्हयन्याचेर गॅप आसता ते केला पूण गैरसमज जाला की त्यो आतां रजिस्टर करता आनी मागीर त्यो कोणाक दिता ओपन कोणाय रजिस्टर केला अशें म्हटलें ना. पूण ना ते ट्रेडिशनल कोण आदी आसल्या पळय तेंच्यांनीच करप. सोमारा राजस्थानातल्या हनुमानगडा लागसर भारतीय वायुसेनेचे विमान MiG-21च्या अपघातात 2 नागरिकांक मरण आयले जाल्यार एकलो गंभीर जखमी जालो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या अपघातात विमानाच्या पायलटाक किरकोळ दुखापत जाल्या. मणिपुरात क्रिस्तांवांच्यो चर्ची जाळून उडप तशेंच ख्रिस्ती धर्माच्या लोकांक त्रास करपाचें हिंसक वातावरण आसतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह मात बिनधास्त कर्नाटकाच्या विधानसभा वेंचणुकेच्या प्रचारात गुल्ल जाल्यात. हाचे वयल्यान तांकां देशाच्या नागरिकांचे आनी तांच्या सुरक्षीततायेचे कांयच पडिल्लें ना हें कळून येता. फुडारात अशा प्रकारच्यो आनी धार्मीक वाद चिगळून घालपी घडणुक्यो जाल्यार तांकां सरकार पुरायपणान जबाबदार आसतलो अशें फादर एर्मिटो रिबेलो हाणें म्हटलां. One of the northeast states of India, namely Manipur, is burning. Number of churches have been burnt. Christian schools and houses have been torched. And our Prime Minister and Home Minister are fiddling in Karnataka, just like when Rome was burning, Nero was fiddling, so too when Manipur is burning, our Prime Minister and Home Minister are fiddling in Karnataka. Now, in my opinion, what is happening in Manipur is only a tip of the iceberg of what is yet to come after 2024 elections. Therefore, I would call upon all my Indian fellow citizens, let us beware that we need to be prepared for what is yet to come. दर्यांत न्हांवपाक सगळ्या लोकांक आवडटा. एप्रिल आनी मे म्हयन्यांत गोंयांतले चडशे घराबे दर्या देगेचेर न्हांवपा खातीर खासा गोंयां येतात. गामोळे खरूस कातीचे रोग जाले जाल्यार दर्याचें उदक न्हांवपाक जाय अशी पयलींच्या जाणट्यांच्या लोकांची परंपरा आशिल्ली. ती परंपरा आजून मेरेन गोंयांत चलत आयल्या. पळयात आशवे दर्यार खारें उदक न्हांवपाक आयिल्ले कांय लोक. आमी वेळ घेसून येयल्या हांगा न्हांवपाक आनी हें न्हांवपाक आमी इतले मुद्दाम येता की आमकां हें न्हाल्या उपरांत जिवाक खूब बरें दिसता आनी जीव सडसडीत उरता. हात पांयांक रगत येता, हात पांय वात येता, तो आमचो बरो जाता, जिवाक बरें दिसता. आमी हें न्हांवपाक येता. कितली वर्सां जाली तुमी हांगासर न्हातात? आमी जाली येता 10 वर्सां जाली हें न्हांवन न्हाता आनी आमी 3 उदकां न्हाता.
ओके. ती न्हाता कित्याक ती न्हू आनी न्हांगेल्या पण ती नुका न्हांवचीच पडटा कित्याक ती उदीक आंगाक जिरोन जिरोन न्हांवप आसता तेन्ना जे जिवाक त्रास जाता ते सारके जातात जिवाक त्रास जावपाचे कारण आमी ती तीन उदकां न्हाता. 3 उदकां म्हणजे कशी न्हांवप आसता म्हणजे एक वरभर न्हांवप वयर वचप ते उदक सगळ्या आंगाक जिरोवप कितें पोटाक खावप परत न्हांवून येवप परत न्हांवप एक वरभर परत वयर वचप कितें पोटाक खावप परत तीन उदकां न्हांवप आसता आनी ती तीन उदकां न्हाल्यारूच जिवाक आरोग्याक बरें दिसता. ओके. अशें म्हणटात की हांगासून न्हाल्या उपरांत घरा वचून न्हांवप नासता. न्हांवप ना तें खारें उदक आंगाक आपल्या जिरपाक जाय एक रात तें जिरोवन उरपाक जाय आनी दुसरे दिसा मागीर घरा कडेन वचून थंड उदक न्हांवपाक जाय दिसाक 3 फावटी परत दुसरे दिसा न्हांवप आसता तें. म्हणजे एक डॉक्टराचो ट्रिटमेंट कसो आसता तसो तो ट्रिटमेंट एक ह्या म्हयन्यान न्हांवप आसता तो ह्या म्हयन्यान मातशें उनातूय बरें आसता कडक आसता आनी हरशिल्लें उदक आसता चड खारट नासता आनी ह्या म्हयन्यान उदकाक मातशी खारसाण बरी येयल्ली आसता त्या लागून ह्या म्हयन्यान हें उदक न्हांवप आसता. तुमी आतां हांगासर मजा मस्ती करून न्हांवप चालू आसा आमची मजा तुमी हांगा कोण कोण येयल्या हांव येयला म्हाजी भयण येयल्या भयणीची भुरगीं येयल्या भयणीची नणन येयल्या भयणीच्या चेडूं येयला तेजी नात्रां येयल्या सगळ्यांक घेवन हांव तुमी सगळी फॅमिली येयल्या आमी आनी आमी वर्सानूच फॅमिली घेवनूच आमी न्हांवपा येता हांगासर. मडगांवच्या बायश पंचायतीचेर नताशा डायस हिची उपसरपंच पदाचेर बिनविरोध निवड जाली. ह्या पदाचेर निवडून येवपाक आपल्याक पंचायत वांगड्यांचो तशेंच थळावो आमदार उल्हास तुयेंकराचो तेंको मेळ्ळो अशें ती म्हणटा. पंचायतीच्या उदरगती खातीर काम करपाचें उतर तिणें दिलां. Firstly, I would like to thank all the members of the village panchayat of Api Bias for their continued support in my candidature to deputy sarpanch. I would also like to thank our MLA Ullas Tunkar as well as our Zilla member Paresh Naik for his continued support in the development work of our entire village of Api Bias. I would also like to bring the notice that the panel is a BJP panel along with the support of Satyendra Naik and all the BJP leaders. I'd also lastly I would like to thank everyone for their support, staff of village Api Bites. And lastly, the man who's given me the most support, my father. कुर्टी खांडेपार पंचायतीचो सरपंच नावे तहसीलदारा आड 784 ह्या प्रमाण अविश्वास ठराव मंजूर केला. 27 एप्रिलाक सरपंचा आड अविश्वास ठराव दाखल केलो आनी त्या उपरांत सोमारा हो ठराव मंजूर जाला. आदलो सरपंच तहसीलदार पंचायतीच्या हेर वांगड्यांक विश्वासात घेयनासतना मनाक मारीत तशी कामां करतालो तशेंच हिशोबांचो गुड्डिलासांव करतालो असो आरोप पंचायत वांगड्यांनी केला. आज 27 तारखेर जे नो कॉन्फिडन्स मोशन अगेन नागरी तहसीलदार हाडलेले तेजे आयज आमी मेजॉरिटीन पास केल्ले आसा. आमचो 6 जाणांचो पॅनल आनी एक वॉलंटरी वोटींग आमकां बिका केरकराचेर येयल्लें आसा. सो लायक दॅट 7 मेजॉरिटी जावन ऑपोजिशनाचो फक्त एकूच प्रेजिडेंट आशिल्लो कमनीलकंठ नायक आनी कोण नाशिल्ले. मेन मुद्दो म्हणल्यार नो कॉन्फिडन्स मोशन हाडपाक की पॅनल हितून पंचायती भितर खुबश्यो गजाली कॉन्फिडन्सान हाडिनासतना जाताल्यो. टेबलार बिलां पावनाशिल्लीं. हांव परतून हो पॉयंट रिपीट करता बिकॉज हो पॉयंट आमी प्रत्येक फोर्टनायट मिटिंगेक सरपंचाच्या आनी एडमिनिस्ट्रेटराच्या लक्षान हाडिल्लो की बिलां टेबलार येना आनी भायल्या भायर बिलां पास जातालीं. अशा खुबश्यो गोश्टी दाखोवन दिल्ल्यो गेल्या की हें डेवलपमेंट म्हणून पूण फायनली एक इफेक्टीव डेवलपमेंट हें केन्नाच जालें ना. फक्त एज अ न्यूज हेडलायन म्हणून जाल्लेली आसा. आमकां जें डेवलपमेंट जाय तें डेवलपमेंट आमगेलो आदलो मुख्यमंत्री आनी आतां गोंय राज्याचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर बाब रवी नायक हाच्या माध्यमान आनी तेज्या इन्स्ट्रक्शना अंडर आमी आतां कुर्टी खांडेपार विलेजीन एक बरें डेवलपमेंट हाडपाचो हें केला.
मोठे मोठे प्रोजेक्ट आमी घेवपाचो विचार केला. लेटर कमिंग मिटिंगीन आमी हे डिस्कशन करतले आनी जे वोटरांक आमी प्रॉमीस केल्ले ते 100% आमी डिलिव्हर करतले. आमचो कॉन्फिडन्स. आयज सोमारा दनपारा बांबोळे एक अपघात जालो. एक बलेनो गाडी टर्न घेताना ती खांब्याक आदळ्ळी आनी गाडयेचे फुडले रोत सुटले. गाडयेन चलोवपी एकूच चली आशिल्ली जी गाडी चलयताली. चलयेक मातशी दुखापत जाल्ल्यान तिका उपचारा खातीर लागींच्या GMC हॉस्पिटलांत दाखल केलें. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटिन. आता रोखडेच पळोवया गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो हे बुलेटिन. पळयत रावात गोमंतक TV.